नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर समेस्त गोंयकारांक दिवाळेच्यो उर्बे बरीत परबी दीत सुरू करता गोमंतकाच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनांक सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। शेनवारची रात जागेल्या उपरांत फातोडेचेर लासले नरकासूर। गोंयभर तरणाट्यांनी नाचत वाजयत काडलो घोस्त। कारीट फोडून कोडू खावन गोंयकारांनी फोव आनी फराळांत तोंड केले गोड। नरकासुराच्या दहना उपरांत लोकांनी पणट्यो पेटोवन मनयली दिवाळी। वागातोर रोमा रिसॉर्टाची धनी मारियाक आयले दुर्दैवी मरण। गेटीच्या भायर फोनार उलयतना हरियाणाच्या पर्यटकान मारियाक मोकली गाडी। कम्युनिदादीन पत्रां दिल्ल्या लोकांची घरां जातली कायदेशीर। फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात हाडटले बिल, मुखेलमंत्र्याची घोशणा। पेडणेच्या नागझर वाठारांत फुडली उदकाची मुख्य पायपलायन। दिवाळेच्या तोंडार सुक्यार पडल्यात नागझरचे लोक। हेर वाठारांतूय जावये उदकाचो उणाव। आनी कळंगुटे लोकांनी बंद उडयले बेकायदेशीर मसाज पार्लर। मसाज पार्लराच्या नांवा खाला चलताले भलतेच धंदे, थळाव्यांचो आरोप। आणि आता खबरो विस्तारात। नरकासुरा रे नरकासुरा, बरी बरी कापडां पोटान भरा अशी म्हणीत आनी रात जागेल्या उपरांत आयतारा फातोडेचेर गोंयभर नरकासूर दहन जालें। 2 दिसां आदीं घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान विसव घेतिल्ल्यान तरणाट्यांनी शेनवारची रात बरीच फुलयली। शारी वाठारांत तशेंच गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतूय ल्हान व्हड आकाराचे नरकासूर केल्ले। कांय कडेन जाल्यार नरकासुराच्यो सर्ती जाल्यो। तिट्या तिट्यार भुरग्यांनी ल्हान व्हड आकाराचे नरकासूर उबे करून रातभर नाचत वाजयत घोस्त काडलो। कांय कडेन कासाळी वाजली, कांय कडेन डबे जाल्यार कांय कडेन डीजे। पळयात कळंगूट, वाळपय आनी दिवचलचे नरकासूर दहन। मावशी सीएचसी घेऊ मावशी आता गोपाल मेळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। पुराय गोंयांत सगळीकडेन दिवाळीच्या निमतान उमेदीचे ल्हार फाकला। आयतारा फातोडेचेर घराघरांनी आकाशदिवे आनी पणट्यो पेटोवन सगळ्यांनी दिवाळेक उर्बे भरीत येवकार दिलो। कारिटा म्हटल्यार काट्टा फोडून घराघरांनी दिवाळेच्या फराळाचो आस्वाद घेतलो। दिवाळेच्या पुरवेळार पुराय गोंयांत सगळीकडेन नरकासुराचे राज आशिल्ले। नरकासुरा वांगडाच भव्य आनी अकराळ विक्राळ नरकासूर सगळ्यांचे लक्ष ओढून घेताले। फातोडेर नरकासुराचे दहन केल्या उपरांत घराघरांनी आकाशदिवे आनी पणटे पेटोवन सगळ्यांनी दिवाळेक उर्बे भरीत येवकार दिलो। कारिटा म्हळ्यार काट्टा फोडून घराघरांनी दिवाळेच्या फराळाचो आस्वाद घेतलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। दिवाळेच्या निमतान सगळीकडेन उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले आसतनाच एक दुर्दैवी घडणूक मुखार आयल्या।
शेनवारा राती वागातोर भिरांकूळ अपघात जालो. या अपघातात हरियाणाच्या पर्यटकान वागातोरच्या मायोर रोमा रिसॉर्टाची धनी रेमेडिया मारिया ह्या बायलेक गाडयेन नेटान धपको दिलो. हातूंत तिका गाडये पोंदा चिड्डून दुर्दैवी मरण आयलें. फुडलो तपास चालू आसा. दिवाळीची उमेद सगळीकडेन फाकिल्ली आसतनाच एक दुर्दैवी घडणूक मुखार आयल्या. वागातोर वाठारात एक भिरांकूळ अपघात जालो. मायोर रोमा रिसॉर्टाची धनी रेमेडिया मारिया आपल्या रिसॉर्टाच्या दारात फोनार उलयत उबी आशिल्ली. तेन्ना मुखावेल्यान भर वेगान येवपी हरियाणाच्या पर्यटकान तिच्या आंगार गाडी जडयली आनी ह्या घडणुकेत तिका गाडयेपणां चिड्डून दुर्दैवी मरण आयलें. ह्या प्रकाराक लागून वागातोरात आता दुख्खाचें वातावरण पातळ्ळां. मायोर रोमा रिसॉर्ट हाची जी ओनर आसा रॅमी आल्बाक्यू तिचो खंय तरी आयज एक्सिडंटान मृत्यू जाल्लो आसा. नेमकें कारण म्हणजे की हांगासर तिच्या ज्या रिसॉर्टान ती आपल्या एंट्रन्सान एका फोनार आशिल्ली आनी अचानक हरियाणा रजिस्टर कार खंय तरी अचानक भितर सरली. ती हाय स्पिडीन आशिल्ली आनी ती भितर सरतात एक देवटी आसा. त्या देवटींतल्यान ती खंय तरी स्पिडीन फुडें पावली आनी तिका ठोकर लागली. त्या ठोकरेन तिचो जी मेजर जी इंजरी जाली तातूंत ती खंय तरी मरण पावलेली आसा. नेमकें कारण कितें तें आजून मेरेन आमकां कळयलें ना. ह्या घटनास्थळी अंजुना पुलीस तशेंच LPSI स्नेहा सावंत हांच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा. कम्युनिदादीन ज्या लोकांक घरां बांदपा खातीर पत्रां दिल्यात तांची घरां कायदेशीर करपा विशीं कायदो हाडटले. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात ह्या कायद्या संबंधी बील हाडटले. ह्या मुखेलमंत्र्याच्या विधानाक म्हजो तेंको आशिल्ल्याचे पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन स्पश्ट केलें. नवे वाडे आनी शांतीनगर सावन महामार्गाक जोडपी रेल्वे उड्डाण पूल रेल्वे वतीन 12 कोटी रुपया खर्च करून बांदतले. ह्या पुलाची बुनयाद मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी घाली अशी माहिती मंत्री माविन गुदिनोन दिल्या. एकूच सांगपा जाय, आमी जेन्ना आख्खे गोंयान वोट मागपा वयता तेन्ना आमी चिंतना की तेंचे लिगल वोट म्हूण आमी जाणा. दॅट इज नॉट इल्लिगल वोट. कोणा पळय गरज आसली 20 वर्सां पयलीं 30 वर्सां पयलीं जेन्ना गोवा शिपयार्ड येयलें लोकांक रावपाची गरज पडली न्यू वाडे सारके. ते पेडणेसून डेली येवन वचपाचे प्रवास करपाचे वा आनी खंयसर करपाचे. सो ती आमी लिगलायज करपाकूच जाय. ते मोडपा जाता 30 वर्सांनी 40 वर्सांनी. थोडे लोक आजुनूय येवजिता मोडटले म्हूण. सेम वे कोमदादीनूय तांकां रावपा दिलें कित्याक दुसऱ्या तांकां ताक ना जाली लिगल बांगलो बांदपाक वा लिगल फ्लॅटांनी रावपाक. म्हणून गरिबांनी बांदले. आज गरिबां आमी पावपा जाय. कोर्टाची मिस्टेक ना, हायकोर्टाची मिस्टेक ना. लोक कायदेशीर तरी पाडना मागीर ते डेमोलिश कर म्हणटा. आमी कायदो हाडपा जाय ती लिगलायज करपाक. आज म्हाका खूब खुशी भोगता की मान्य मुखेलमंत्र्यान तें मान्य केलें, पब्लिकली अनावन्स केलें. कोमदाद जागो जो आसा लोकांनी जे आमी म्हणटा बेकायदेशीर घरां आसा ती लिगलायज करतलो म्हणून. दीस इज अ बिग अँड ह्यूज रिलीफ टू द पीपल. बेश्टेच लोक कोर्टां वचोन कॉम्प्लिकेशन जे जाता ते जावपा ना फुडारा. येता ते एसेंब्लीन आमी ते बील हाडटले. गोयल जेन्ना रेल्वे मिनिस्टर आसले तेन्ना हांव ताका हांगा घेवन आयिल्लो. स्वता ताका दाखोवपाक कितें डिफिकल्टी आसा ती आनी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ताका लागून आज हे ब्रॉडनिंग ऑफ द ब्रीज जाता आनी कामाचो सुरवातूय जाता. सोमतो म्हाजो खंयचो बुन्यादीचो फातर गायल्यार हांव केन्ना तो फातर घालून दवरना. कामाचो सुरवात जाता. 8 म्हयन्या भितर ही ब्रीज रेडी जातली. 12 crore ब्रीज. साऊथ वेस्टर्न रेल्वेन टोटल कामां जी म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन केला. म्हाका स्पेशल रोड करून दिला नियर स्पेशल स्मृती स्कूल दाबोली. आनी एक ल्हान ओवरब्रीज आसलो तोय थिंगा ब्रॉड करून दिला. टोटल वर्क्स ऑफ 34 crore म्हाका करून दिला. हे 12 कोटी धरून हे दाखयता की सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी लोकल गव्हर्मेंट अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत बरें काम करता. आमी बेश्टे डबल इंजीन बरें काम जाता म्हूण ना. डबल इंजीन म्हळ्यार तोच सरकार हांगा तोच सरकार थिंगा. मान्य नरेंद्र मोदीजी तेजे नेतृत्वा खाला पियुष गोयल आसून दी, डॉक्टर प्रमोद सावंत आसून दी, तो माविन गुडिनो आसून दी, आमी मेळून काम करता म्हणून इतल्या प्रमाणान सगळीं कामां जाता ती दिसता. पुराय पेडणे म्हालाक उदकाची पुरवण करपी नागझर वाठारांतली मेन उदकाची पायपलायन फुटली. हाका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले.
पेडणे वाठारात पायपलायन दुरुस्तीचे काम चालू आसा. हे दुरुस्तीचे काम करतना कामगारांनी पायपलायन फुटिल्ल्याची म्हायती दिली. मुखेल पायपलायन फुटिल्ल्यान भोंवतणच्या वाठारात उदका पुरवणेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. नागझर हांगासर जी चांदेल वाठारांतल्यान पुराय पेडणे म्हालाक येवपी पायपाची लायन पायप फुटोवन हजारांनी लिटर उदक पिड्ड्यार जाल्लें आसा. नागझर हांगासर फाटल्या 2 दिसां सावन दुरुस्ती करपाच्या कामांक सुरवात केल्ली आणि हे दुरुस्ती करतना पायप फुटल्या कारणान थोड्या वाठारांत उदकाची कमतरता जाली. पायप फुटोवन बरेच उदक व्हांवून गेले. भौशीक बांदकाम खात्यान तशा पद्दतीन काम सुरू केले आणि बेगीनूच ही पायपलायन दुरुस्त केली. त्या खातीर उदकाची पुरवण अनियमीत जावपाक शक्यताय आसली, पूण तातडीन धाव घेवन ही पायपलायन दुरुस्त केली आणि उदक सुरळीत करपाचो यत्न केला. पूण एकंदरीत जर नजर मारली तर पेडणे म्हालान भर दिवाळीच्या दिवसान उदका विना ही दिवाळी साजरी करपाचो प्रसंग पुन्हा एकदा आयिल्लो आसा. उदकाची टंचाई आणि कामाच्या निमतान 2 दीस पायपलायन दुरुस्त करपाक काम हाती घेतले. त्या खातीर 2 दीस चांदेल पाणी प्रकल्प हो बंद आसलो. परत तो स्टार्ट करता म्हणसर 24 वरां अशीच वयतली आणि तेका लागून दिवाळेक लोकांक जायत्या वाठारांत उदक मेळची ना. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. कळंगुटे लोकांनी शुक्रारा राती एक मसाज पार्लर बंद उडयले. ह्या मसाज पार्लरात शिंदळकी वेवसाय चलता म्हणून थळाव्यांचो आरोप आसा. कळंगुटे बेकायदेशीर मसाज पार्लरात शिंदळकी वेवसाय सुरू आशिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान थळाव्या लोकांनी मसाज पार्लर बंद उडयले. लोकांनी बेकायदेशीर मसाज पार्लर चलोवप्याक जाप विचारली तेन्ना हे पार्लर पंचायतीच्या परवान्या शिवाय सुरू आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. कांय म्हयन्या पयलीं तांच्यांनी हे बेकायदेशीर मसाज पार्लर बंद केल्ले. जाल्यार मसाज पार्लर चालू करपाक परवानगी दिता तरी कोण? जर हे मसाज पार्लर कायद्यान चलतात जाल्यार ते काळखान कित्याक चालू आसता असो प्रश्न थळाव्यांनी विचारलो. आमी हांगा आतां सगळे जमलेले आहा एक कारण आहा की हांगासर एक इनलिगल मसाज पार्लर चालू आहा विदावट एनी कन्सर्ट, विदावट एनी लायसन्स. हेज्या पयलो हो आमी मसाज पार्लर हांगासर बंद केल्लो. हेज्या पयलो जाताले एक 15 एक म्हयनोभर विदावट एनी फियर ती परतून हांगासर चालू केला. हांगासर हांकां ना लायसन ना कांय ना. आतां हांगासरसून ही चेडवां भायर सरल्या बिकॉज मसाज पार्लरांतली भितरसून वी हॅव रिकॉर्डेड एवरीथींग. सो हांगासर विदावट लायसन हांगासर ही मसाज पार्लर हांगासर चालू केल्लो आहा. सो आमी हो आतां बंद केला हांगासर. आमकां ही घाण आमच्या वाड्यार नाका. आमी हेज्या फुडें आहले हांगासर केन्नाच जावंक दिवचे ना आनी हेज्या फुडें जावचें ना. आमकां सांवतोळचे आमी सगळे भुरगे हे पळय सगळे लोकल आहा पळय हे सगळे आतां फ्युरियस जाल्लेले आहा. 2दा बंद करून परतून चालू केलो. हू हॅव द बॅक हँड तेंची कोणाचो आहा? हेज्या फाटल्यान कोणाचो तेंचो हात आसतलो म्हणून तेंच्यान चडून परतून चालू केला. त्या भुरग्यान आतां कोण तो पळय चलयता पळय तेणी आतां मॅडमीक उलोवंक दिली आपणाची. कोण ती मॅडम आय डोंट नो हू शी इज. ती सांगता ओनर ऑफ दीस प्रिमायसीस. ती सांगता एवरीवेअर देर इज अ मसाज पार्लर. वॉट इज युअर प्रॉब्लम काय म्हणून विचारता आमकां. सो आमी हांगासर हेंचे
हे करता पळय ते आमकां इल्लिगल कितें आतां चालू करून दिवपाचें सो दे आर गिवींग द प्रिमायसीस ऑन रेंट आनी आमी हांगासर कितें आहा तें इल्लिगल चलपाचें आमी तोंड धापून वगैरे रावपाचें आमची बायल भुरगीं कोण ना फाल्यां हांगासर आमचो दिवाळीचो लोक चलतलो बायलो हांगासर चलतल्यो फाल्यां हांकां जर कोणी विचारलें पळय हांगासर तेंचे टावट्स रावता उबे पळय दाखय हांगासर हो ग्रावंड दाखय ताका ही लेन दाखय हांगासर हे टावट्स हे पळय हांगर रावतात आनी चलता त्या मनशांक विचारतात आमच्याच लोकलांक दोगां तिगांक विचारले पळय ह्या भुरग्याक विचारले आनी कोणाक विचारले बाबा तुमको मसाज चाहिए इधर तुमको 1000 रुपये मिलेगा मसाज 1000 रुपये में मसाज मिलेगा और कुछ फैसिलिटी चाहिए तो आपको सब कुछ अवेलेबल है एक सिंगल लाइट त्यांना बोर्ड ना काय ना आता मसाज पार्लराची तू लेन दाखव ही किती पळय ती पळय एकल्या कावखान ते मसाज पार्लर करता पळय तो इफ दे हॅव द लीगल थिंग्स देन व्हाय आर दे रनिंग द बिझनेस इन दिस डार्क एरियाज आमकां आमच्या वाठारात बेकायदेशीर मसाज पार्लर नाका देखून पंचायतीन तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाई करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या दिवाळी उपरांत मसाज पार्लर चालू उरले जाल्यार सगळे एकठांय येऊन मोर्चा हाडपाची शिटकावणी लेगीत थळाव्यांनी ह्या वेळार दिली So I just request the concerned authorities just to close this. We don't want this illegal shit over here in our ward. This is the only thing we are requesting to Panchayat and our concerned authorities. We don't want this type of things in our ward. Savtawada is the only place where there is no massage parlor running over here, much of the places. So we don't want anything about these things over here. So please, I'm requesting Sarpanch of this Kalangot Panchayat, please look into this matter. Thank you very much. आता मॅडमीन सांगलेले ते लायसन्स ना रिन्यू करूंक ना ही मॅडम सांगता आपणाची आता लायसन्स ना आमी रिन्यू करपाक दिला रिन्यू केल्या उपरांत खंय आमी चालू करतले हांव असं विचारूंक सोदता की बाबा हे लायसन्स तुम्ही रिन्यू करतात मसाज पार्लरांची सो वेर देर इज नो प्रॉपर एम्युनिटीज दिवाळी हा परवा सगळी जाणां बिजी आहा फाल्यां हेज्या फुडें जर आनी हो परतून चालू जालो जाल्यार आख्खो गांव आमी हांगासर येवन ओपन करतलो आमकां फाल्यां नाका हांगासर मागीर कितें पुलीस कितें एक्शन घेता कितें जाता तें आमी आमचो गांव पळयतलो वी डोंट वॉन्ट दिस टायप ऑफ शीट ओवर हियर ओके समीप नार्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही कदंबा येरादारी महामंडळाची बशी रस्त्यार बंद पडपाचे प्रकार थांबोन थांबना मदींच रस्त्यार बशी बंद पडपाचे प्रकार हालीं वाडपाक लागल्या शेनवारा अशीच बेळगांव वचपी बस सांखळे बंद पडली दिवाळी तोंडार आसतना घरा वचपाक भायर सरिल्ल्या बिगर गोंयकारांची गैरसोय जाली कदंबा येरादारी महामंडळाचे बशी रस्त्यार मदींच बंद पडपाचे प्रकार थांबोन थांबना कांय दिसा पयलीं कदंबाचे एका बशीचो टायर भायर आयिल्लो हाचे उपरांत पोरण्या कदंबा बशीचो फाटलो पाखो मोडिल्ल्यान ओल्ड गोवा बायपासार ही बस बंद पडिल्ली आनी आयज चोल्ला घाटावेल्यान बेळगांव वचपी बस सांखळे बस स्टँडार बंद पडली ताका लागून दिवाळे निमतान घरा वचपी प्रवाशांची गैरसोय जाली ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनान वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची आनी ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो खंय वचूं नाकात पळयत रावात गोमंतक टीव्ही समस्त पुरुष वर्गाला माझी नम्र विनंती आहे फराळाचं लक्षात आहे ना नुसतं खायचं नाही बरं का करायचंय सुद्धा त्यासाठी आजच घरी घेऊन या सुहाना चकली भाजणी आणि सुहाना चिवडा मसाला नमस्कार हांव वैशाली नायक रिवण पंचायतीचे सरपंच सगळे रिवणकारांक सगळे सांगेकारांक सगळे गोंयकारांक म्हाज्यो दिवाळीच्यो हार्दिक शुभेच्छा ह्या दिवाळीक लक्ष्मीच्या आगमनान प्रत्येकाच्या घरांत सुख शांतीची भरभराट जावं अशी हांव देवा कडेन मागता आनी परत एकदा दिवाळीच्यो हार्दिक शुभेच्छा नमस्कार सगळे म्हजे गोंयकार भावंक भयणाक आयच्या दिवाळीचे निमित्तान एक उलोवणी परबी तुमकां सगल्यांक कुचड्याचे आमचे सगळे मोगाचे भाव भयण्याक तशेंच अ व्हेरी हॅपी दिवाळी खुबश्यो गोश्टी आमी दिवाळेक पळयता दिवाळे कडेन आमी येता तेन्ना तयारी खूब करता तेन्ना तुमी सगळ्यांनी तयारी बरे भशेन केली आनी दिवाळी तुमची बरे भशेन सजरा करची अशें आमी
देवा कडेन मागया आनी आमकां सगळ्या ज्या कुटुंबाक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें अशें आमी सगळे एकमेकाक मागून ही दिवाळी बरी भशेन आमी साजरी करूया. ब्रेका उपरांत येवकार आतां पळयात फुडल्यो खबरो. मनोज परब गोंयचो मायनिंग वेवसाय परत बंद उडोवपाक सोदता असो आरोप करीत सावर्डे काँग्रेस गटान सोमारा मनोज परबाचो पुतळो लासलो. समाजकारणाच्या नांवान पयशे लुटपाचें काम मनोज परब करता असो आरोप ह्या वेळार काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी केला. मनोज परब गोंयच्या मायनिंग वेवसायांत वावुरता. ताका खण वेवसायाचेर निंबून आशिल्ल्या मनशांचें पडिल्लें ना. तशेंच काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाचे आड लेगीत मनोज परब मायनिंगांत स्कॅम करपी मनीस म्हणून फटीचे आरोप करता अशें म्हणीत सावर्डे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मनोज परबाचो पुतळो शुक्रारा लासयलो. आमी सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात आनी मुद्दाम ताका सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीक मुद्दाम हाडला. कित्याक हो प्रत्येक इलेक्शनाक गोंयकारां फटयता आनी फेक एलिगेशन करता. ताका लागून जे काल तांणी स्टेटमेंट केल्यात ते सगळे फॉल्स आसात. आमच्या अध्यक्षाचेर उलयला, आमच्या पार्टीचेर उलयला. तेणें मेन म्हणल्यार जे ताका सेल परमीट मेळ्ळे, जे सेल परमीट केन्ना मेळटा, जेन्ना तूं गव्हर्मेंटाक पयशे पे करता तेन्ना तुका सेल परमीट मेळटा. म्हाका एक विचारपाक जाय तुकाराम परबाक, तुका सेल परमिटाची कांयच खबर ना प्रोसिजर. सेल परमीट मेळ्ळें म्हणून ताणें मायनिंगाचो जो ओर आसा तो ट्रान्सपोर्ट केलो. तुका विचारपाक जाल्यार सरकारा विचार, जे पळय ताका सेल परमीट मेळ्ळा, जे सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्स प्रमाणे मेळ्ळा. आनी हो तुकाराम परब जे बिडर आतां भायर सरले, जे ऑप्शनाक माल घेवपाक, अजून काय आमगेलें मायनिंग सुरळीत चालू ना. जे ऑप्शनाची माल घेवपाक बिडर सरले तेंचे कडेन हफ्ते मेळना म्हणून हो सगळ्यांक आतां टार्गेट करून तेंचे कडेन हफ्ते घेवपाचें काम करता. कित्याक म्हाका दिसता हेका लंडनवाली जे आसा ते आमगेले भाव, तांकां तेणें फेक सगळे आश्वासन दिवन पयशे उबारल्यात, तशें तो आतां हे बिडरा कडेन उबारपाक सोदता. तेन्ना आमी हेका असली फेक एलिगेशन करून अशे पयशे लुटालूट करून करपाक दिवपाना. तेन्ना हांव तुकाराम परबाक सांगता, तुका एलिगेशन करपाक जाय सरकाराचेर कर, सुप्रीम कोर्टाक वच. जी गायडलायन्सी प्रमाणे तो माल आतां चालू जाला आनी तूं हे गरीब ट्रकवाल्यांक पळय उपाशी उडोवपाक तुजे प्रयत्न चलतात. तुजे हे मुवमेंटा प्रमाणे आमकां दिसून येता की तूं हे सगळे चलना बी सगळी विचारता पळय न्हू, तूं हे सगळी परमीट बी सगळी ब्लॉक करून जो ऑप्शन ओवर आसा तो बंद करपाक सोदता. ताका लागून तुका मुद्दाम सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी हाडून आमी जोडपाक हे आमचे मुवमेंट आतां चालू जातलो. तेन्ना हांव तुका सांगता, जे पळय तुका कापास्तार आसा जाल्यार सावर्डे मतदारसंघात यो, जे आमचे लंडन भावाचे पयशे तुवें उबारून जे एनआरआयचे पयशे उबारल्यात आनी जे पळय तूं घेवन फॉल्गो मारता आनी प्रत्येक इलेक्शनाक येवन जो काँग्रेस पार्टीचेर एलिगेशन करता, नाटकां करता, ही तुगे नाटकां खंय तरी काबार कर. हांव तुका पयलीं सांगता. आनी जे पळय तुजे कडेन पयशे आसात, तूं खरो क्रांतिकारी जाल्यार तूं सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी यो, जे आमगे मायनिंग डिपेंडंट लोक उपाश पडल्यात तेंगे घरां येवन ते पयशे वाट, जाल्यार तूं खरो क्रांतिकारी. हे हांव तुका ओपनली चॅलेंज करता काँग्रेस पक्षा तर्फे. मनोज परब जे आसा आरजीचे जे लिडर आसा तेणी खंय तरी अमित पाटकर जे आसा काँग्रेसीचे तेंचे आरोप लायलो खंय तरी ते मायनिंगाक स्कॅमाक इनवॉल्वमेंट आसा तेंचे म्हणून. आनी त्या खातीर जे कार्यकर्ते आसा सावर्डेचे तशेंच सावथ गोव्याचे जे थोडे कार्यकर्ते आसा तेणी आयज तेचो पुतळो करून लासलेलो आसा. आनी तेणी सांगलेलें आसा की हो मनोज परब जो आसा हो जेन्ना लोक मायनिंगाचो इश्यू आसलेलो या कसले एग्रीकल्चराचो इश्यू आसलेलो तेन्ना हो येनासलो. आनी आतां खंय तरी मायनिंगाचे पयशे मेळपाक लागून हो खंय तरी मुखार येता आनी कोणाचेर आरोप लायता अशें तेंचें म्हणल्यार. तशेंच ताका आतां भायलो पयसो येयना, जे लंडनचे लोक ताका पयशे धाडटालो तो आतां पयसो येना असोय तेणी आरोप लायिल्लो आसा. आनी तेणी ताका शिटकावणी दिल्ली आसा, तूं सावर्ड्या यो, आमी तुका येवन दाखय, कापता आसल्यार सावर्डे येवन उलय अशें तेणी म्हणलेलें आसा. हो पुतळो लासून तेणी खंय तरी हे जो स्टेटमेंट आसलो मनोज परबाचो ताचो निशेध व्यक्त केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. आंतरराज्य कदंबा बस स्टँडार पे पार्किंग शुल्काच्या वादांतल्यान मूळचे कानोळेचे पूण सध्या रावपी मुंबयच्या जोडप्याक मारपेट आनी गाळी सोंपपाचो प्रकार घडलो. ह्या प्रकरणात म्हापशे पुलिसांनी रवी तलवार हाका अटक केल्या जाल्यार दुसरो दुबावीत फरार आसा.
डॉमिनिक लॅटेव हे आपल्या घरकांनी सयत म्हापशा कदंबा बस स्टँडार आयिल्ले. तांणी आपली गाडी बस स्टँडा वयल्यान पे पार्किंग थळार पार्क करपा खातीर हाडली. तेन्ना पार्किंग शुल्क घेवपी दुबावितान तांकां थेट 50 रुपया सांगले. पूण तक्त्याचेर 25 रुपया शुल्क भरिल्ल्याचे कागाळदारान सदां दुबावीत कामगाराक सांगले. पूण त्या कामगारान ताचें कांयच आयकूंक ना आनी 50 रुपया दिवचे पडटले अशें सांगले. कितें जालें म्हाका सांग. आमी येयलेले म्हापसा शॉपिंगाक, हिंगा पार्किंग करून गाडी घातलेली ही आमची गाडी, आनी आमी निसाले पार्किंग चार्ज कितले. तेणें सांगलें 50 रुपया. आनी सांगलें म्हाका आख्खो दिसाचें पार्किंग नाका. तेमी सांगलें ना 50च घेता आमी हिंगा. आनी सांगलें बोट दाखय म्हाका हिंगा 50 घेता. म्हाका 2 वर 3 वर जाय सुबेज सुबेज. तेजे वोन सुबेज म्हाका नाका. तो मागीर आमी गेले बोर्डाशी. तेणें सांगलें थिंगा बोर्ड आहा, म्हाजे कडेन पार्किंगचो कार्ड ना. तो हांवें सांगलें चल बोर्डाशी पळया कितले जाता तें. बोर्डाशी गेले तर कळलें की अर्दो दिसाचें पार्किंग 25 रुपया. अहें तेमी लुटता लोकांक हिंगा गोंयकारांक. आमी गोंयकार हिंगा पार्क करूंक येयला, म्हापसा शॉपिंग करूंक येयला. मागीर विचारलें तुजो सुपरवायझर थिंगा. तेणें सांगलें ना हिंगा अहेंच चलता, 50 रुपया दिवंक पडटले. मागीर आमी सांगलें चला पुलीस कंप्लेन करुया. तो पुलीस कंप्लेनाक आमी भायर सरताली. मागीर तेणें म्हाज्या बायलेक फोद्या तुमी कितें हिंगा येयल्या, कितें करूंक येयला, 50 रुपया दिवंक तुमकां हें जाता तें जाता सगळें चलंक जालें. आनी ताका सांगलें कित्याक तूं म्हाजे बायलेक गायी सवता. तेणें सांगलें हिंगा अहेंच चलता. ताका मागीर आनी गायी सवलें. हांव सांगिना हांव सामको आहा. आनी ताका एक गायी सवली. ताका एक गायी सवली, तो जालो पिसो आनी म्हाका मारलो. हे पळय ही कापडां आनी हें आनी हिंगा जालो. आतां पुलिसाक आमी 3 फारां कॉल केला. पुलीस हिंगा पावोंक न्यूज चॅनल पयले पावले. ग्रुप बना के उन लोग लकड़ी इतना बड़ा लकड़ी आनी एक मनीस येयलो व्हडली बोडी घेवन मारपाक. तेणे ताका धांवडायले हिंगा. आतां कोणूच ना हिंगा, धांवले सगळे भियोन. यो तूं आल्लो न्हू रे. यो रे. कितल्यांक जालें हें? आतां अर्दे वर पळय. पुलीस अजून येवंक ना. 3 फारां कॉल जाले आमचे पुलिसाचे वर. आनी हे पळय पुलीस काय सांगले हिंगा मारामारी चालू आहा, यो कोणूच येवंक ना. 2 कॉल केला रेकॉर्डेड. ताच्या वयल्यान तांचे मदीं वाद निर्माण जालो आनी दुबावितान तांकां गायी सोवून तांच्या तोंडार मुठी मारल्यो. हातून ते जखमी जाले. जाल्यार कागाळदाराचे मस्तीक आयिल्ली तांची घरकान्नीक लेगीत दुबावितांनी गायी सोवल्यो. ह्या प्रकरणात म्हापशा पुलिसांनी रवी तलवार हाका अटक केली आनी ताचो वांगडी अविनाश हो फरार आसा. दुबाविताचे वेगवेगळ्या कर्मा खाला कागाळ नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. प्रॉब्लम ये है कि उसको बोला हमने कि नहीं आप सुपरवाइजर को भी बोल रहे थे कि बोले कि नहीं इतना ही चार्ज करते, इतना ही चार्ज करेंगे और 50 सबसे चार्ज करेंगे. ये क्या हिसाब है? देखिए चोर डायरेक्टली बोले हो. पूरा सुपरवाइजर भी बोले नहीं सबसे हम लोग 50 ही चार्ज करेंगे. तो वो लोग क्या बोले कि पूरा दिन का कितना ले रहे करके? पूरा दिन का 50 और हम लोग 50 से कम किसी से लेगा ही नहीं बोलते. मैं बोले बोर्ड पे जो लिखा है वो बोर्ड नहीं मानेंगे. तो बोलते नहीं उतना ही चार्ज करते. सबको पता है इतना ही चार्ज करेंगे हम लोग. बोर्ड पे जो भी लिखा है. बोर्ड पे क्या लिखा है? लिखा है उधर आधा दिन का 25 रुपीज, पूरा दिन का 50. ये क्या हिसाब है? ये क्या चोरी का हिसाब है? और ऊपर से मारने को बोला कि आपको भी कुछ ढकला वगैरह करके गाली दे रहे थे. आ गया मेरे पति को मारने को. स्नेहा होसोटीकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मांडोपा एका घराक अचकीत उजो लागलो. उजो लागपाचें कारण कळपाक शकलें ना. उजो लागलो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्लो. ह्या उज्यान घराचें पुरायेन लुकसाण जालां. सांग कितल्यांक कॉल येयलो तुमकां? आमकां 253 कॉल येयल्ले की खोपीक उजो लागलो म्हणून. आमी इमिजिएट कॉल मेळ्ळो तशें आमी इमिजिएट येयले हिंगा 259 पावले आमी. आनी पळयल्यार ऑलमोस्ट चडशे उजो लागून तेंकां काबार चुट्टांचें घर तें खूब आसलें ती चुट्टांचें आसलें आमी तेतून रावता खंय. आनी कोण हिंगा नासले थंय घर बंद आसलें म्हणटा ते उजो काबार जाल्ले तेंचे घर. आनी आमी रोखडे येवन मागीर तें एक्सटिंग्वीश केलें. एक सिलिंडर कितें ब्लास्ट जालो म्हणटा ते आनी एक सिलिंडर काडलो. घर न्ही तें? हय घरूच तें रावता चुट्टांचें घर तें. आमकां खूब म्हणून आमकां हें येयलें तें कॉल येयलें. सगळें घरांतलें सामान सगळें आसलें. सामान तर हे आशिल्ले गोमंतकाचे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. परत एक फावट समेस्त गोंयकारांक दिवाळेच्यो उर्बे बरीत परबी भेट येता. मेळुया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
पर्यटन खाते आणि गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळा वतीन सगळ्या गोंयकारांक दिवाळीची परबी. परबी पेटोवपी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. नमस्कार, हांव बाळकृष्ण होडलकार. समेस्त गोंयकार भाव भयणांक आनी सगळ्या कुडचडेच्या भाव भयणांक हांव मना काळजांतल्यान दिवाळेच्यो हार्दिक शुभेच्छा दितां आनी देव तुमकां सगळ्यांक बरें आयुश्य आनी आरोग्य दिवं आनी ही दिवाळी येता ती सगळ्यांक सुख आनी समृद्धीची जावं अशें म्हणटा आनी परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक दिवाळेच्यो हार्दिक शुभेच्छा. तुला कळावा म्हणून दुनिये पावलात हा ठेका, मी तेव्हाही लईत होतो जेव्हा रांगत होतो. रांगोळीने सजेल उंबरठा, पण त्यांचा उजेड मिणमिणता. वांगडच्या भुरग्या वांगडा चिखला डब्यात लोळूंक जाय, आपालिपाचो खेळ खेळटना मातयेचो वास कळूंक जाय. इतल्यांत नाकागे मम्मी फाटील दप्तराचें म्हजें मातसो व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें. पावस पिसो असो कसो, फुलताचो फेरपाचो कसो. आणि जन्मभर समजून शकले पाखरू, जन्मभर समजून शकले पाखरू, एवढा मोठा मिळाला पिंजरा. साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला. धिन्ना दिन दिन धिन्नारा, धिन्ना दिन दिन धिन्नारा. तेलवातीची गळ्यात तजवीज होते, ठरवले तेवायचे जर का दिव्याने. आती रहेगी बहारे, हे जाती रहेगी बहारे. Wishing you all a very happy Diwali, friends. शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. ये हंसी है, हो हो, आती रहेगी बहारे, हे जाती रहेगी बहारे. नमस्कार मंडळी, मी दत्तप्रसाद जोग आणि या गोमंतक टी व्हीच्या दिवाळी मैफिलीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. आज आपल्यासोबत आहेत गोमंतकातील सगळी प्रतिभावंत अशी काही मंडळी, गायक, कवी, गिटारिस्ट अतुल मिश्राजी, मंजिरी जोग, गौतमी हेदे बांबोळकर, माझा मित्र महादेव गावकर, आणि आम्ही सगळे मिळून तुमची ही जी दिवाळी मैफिल आहे ही तुमच्यासमोर पेश करत आहोत. माझी खात्री आहे की या दीपोत्सवामध्ये तुम्ही आज छान अभ्यंग स्नान करून घरात सगळ्या रांगोळ्या वगैरे काढलेल्या आहेत आणि तुम्ही सगळे असे तयार आहात आणि आपण आस्वाद घेतोय या दिवाळी मैफिलीचा. तर महत्त्व काय आहे आपल्या आयुष्यामध्ये दीपोत्सवाचं सगळ्यांना माहिती आहे. अगदी प्राचीन काळापासून आपली ही परंपरा आहे की आपण अज्ञानाचा अंधकार दूर करण्यासाठी ज्ञानाचा दीप पेटवतो आणि याचं महत्त्व वर्षातून आपल्याला एकदा कळलं पाहिजे, आपल्याला आठवण उरली पाहिजे, म्हणून हा दीपोत्सव असं माझं मत. आता याच्यामध्ये अनेक प्राचीन आख्यायिका आहेत. तर आधीपासून आपले जे कवी लेखक आहेत त्यांनी दरवेळी हे महत्त्व अधोरेखित केलेलं आहे आपल्या लेखणीतून. म्हणजे बघा की ज्ञानेश्वर माऊली सांगतात की दुरितांचे तिमिर जावो. आता हा जो काही अंधकार आहे अज्ञानाचा, दुरिताचा, हा दूर होण्यासाठी आपण ज्ञानाचा प्रकाश त्यामध्ये घेतला पाहिजे, ज्ञानाचा दिवा पेटवला पाहिजे. त्याचप्रमाणे अशी कवींची परंपरा पुढे जाते. अगदी कविवर्य सुरेश भटसुद्धा म्हणतात की उषःकाल होता होता काळ रात्र आली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली. शेवटी प्रत्येक कवीने, प्रत्येक लेखकाने हे सांगितलेलं आहे की आपल्या आयुष्यामध्ये जर प्रकाश आला पाहिजे तर त्यासाठी अज्ञान जे आहे, जे जे काही दुरीत आहे ते दूर केलं पाहिजे. आणि ते दुरीत दूर करण्यासाठी ते कशाही प्रकारचा, कोणत्याही प्रकारचा अंधार म्हणा, निराशा असेल, नाउमेद असेल, तर ते दूर करण्याचं काम जर कोणी करत असेल तर ही सगळी कलाकार मंडळी करतात. पु ल देशपांडे जसं म्हणतात की तुम्ही पोटापाण्याचा उद्योग अवश्य करा, पण तरीसुद्धा जीवनात कुठल्या तरी एका कलेशी मैत्री करा.
कारण कला तुम्हाला का जगायचं हे शिकवते आणि कलाच तुमच्या आयुष्यातला अंधकार नेहमी दूर करते. आणि म्हणून या दिवाळी मैफिलीमध्ये घेऊन आलेलो आहोत तुमच्यासाठी सुरांची मैफिल. माझा कविमित्र महादेव गावकर, नंतर गिटारिस्ट अतुल मिश्रा सर हे सगळे आपल्यासोबत आहेत. आणि आपण सुरुवात करतोय कशी बघा, आपली परंपरा आहे की आपण कुठल्याही मंगलमय अशा कार्यक्रमाची सुरुवात विनायकाच्या म्हणजे गणपतीच्या स्तवनाने करतो. मी मंजिरी जोग यांना विनंती करतो की एक सुंदर असं गाणं जी गणपतीची आराधना आहे, गणपतीचं स्तवन आहे, ते तुमच्यासमोर सादर करावं. विनायका हो सिद्ध गणेशा, विनायका हो सिद्ध गणेशा, रंग सभेला या तुम्ही या, रंग सभेला या तुम्ही या, विनायका हो सिद्ध गणेशा, विनायका हो सिद्ध गणेशा. पक्षी गाती घरट्या मधुनी, पक्षी गाती घरट्या मधुनी, आशीर्वच हो द्या तुम्ही द्या, आशीर्वच हो द्या तुम्ही द्या, विनायका हो सिद्ध गणेशा, विनायका हो सिद्ध गणेशा. नृत्य विशारद तुम्ही लंबोदर, हाती शोभे परशुतोमर, नृत्य विशारद तुम्ही लंबोदर, हाती शोभे परशुतोमर, नागकटीला बांधुनिया हो, नागकटीला बांधुनिया, विनायका हो सिद्ध गणेशा, विनायका हो सिद्ध गणेशा. अपराधाला घाला पोटी, अपराधाला घाला पोटी, तुमच्या माझ्या प्रेमासाठी, तुमच्या माझ्या प्रेमासाठी, काव्यसुधा ही प्राशुन ओठी, काव्यसुधा ही प्राशुन ओठी, तृप्त मनाने ढेकर द्या, विनायका हो सिद्ध गणेशा, विनायका हो सिद्ध गणेशा. रंग सभेला या तुम्ही या, रंग सभेला या तुम्ही या, विनायका हो सिद्ध गणेशा, विनायका हो, विनायका हो, विनायका हो सिद्ध गणेशा. क्या बात. धन्यवाद. जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफल, जो दूर
इतने बड़े इस जहां में बसाएंगे हम अपना छोटा सा घर, जीवन के हर मोड़ पे बड़ी मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर, बोला खो में एक है यारों जिसको मैंने दिल से चाहा, मैंने थामा तेरा दामन, मैंने तेरा प्यार सराहा, परे पा परे पा परे पा परे पा बा 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 परे पा परे पा परे पा परे पा बा 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 परे पा परे पा परे पा परे पा बा 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 परे पा परे पा परे पा परे पा बा 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 बा। अब एक ही रास्ते पे चलेंगे हम, है एक हमारी